देशांत रावपी सगळे जाण इतिहासीक वा विज्ञानीक दृश्टीन हिंदूच म्हणटा सरसंघचालक मोहन भागवत. पणजे RSSची महासभा. संघा कडेन खंय कोणाचोच रिमोट कंट्रोल ना. म्हापशा बोडगेश्वराच्या जात्रेक सोप्याच्या पैशावेल्यान बोवाळ. जात्रेची फेरी बंद. देवस्थान समिती, म्हापसा पालिका आणि शेतकार हिस्पा भायर हजारांनी रुपया सोपो मागतात म्हूण आर्ग्युमेंट. सेव म्हादय सेव गोवा बॅनरा खाला साखळे 16 जानेराक भव्य मोर्चा आणि सभा. म्हादय वाचून दुसरो ओपिनियन पोल. राजकीय पक्ष NGO एक्टिव्हिस्ट एकठांय. म्हादय खातीर वेळ पडल्यार गोंया वटेनच्यान आंदोलन करतले. कन्नड धनगर समाजाचो अध्यक्ष उलयलो. गोंय कर्नाटकाचे मुख्यमंत्र्यांक चीट बरोवपाची तयारी. गोंयांत संगीत शिकपाक जाय त्यो साधन सुविधाच ना. नामनेचो संगीतकार शंकर महादेवन. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाची साधन सुविधा खंय तयार जावची. आठ वर्सां उपरांत मयां टुरिझम. म्हापशेच्यान प्रत्येक शेनवारा बस. हरवळे धबधबो, पांडवांची गुफा, साखळे विठ्ठलापूर, मये तलाव, नार्वे सप्तकोटेश्वर, चोडणा बर्ड सेंच्युरी असो रूट. सावयवेरे शिलवाड्यार एका खोपीक उजो लागून 5 लाखांचे सामान काबार. उजो लागताच खोपींतल्या 2 LPG सिलिंडरांचो स्फोट. आणि फाटल्या 10 वर्सांत भारतान खुबशे नवे क्रिकेट स्टेडियम. गोंयांतय रोखडोच म्हणटा भारताचो आदलो फास्ट बॉलर आशिष नेहरा. पणजे जिमखाना मेंबर्स लीग सुरू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.